Musoshi Sancha Kushi Vortai Ge Kuristuso Patlav Karmoso Asat Mati Kolya Gote Suknya Purnama Kasuva Vasti Karcha Muso Shri Samcha Kushi Vortai Ge Kuristuso Patlav Karmoso बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचे देवस्तुतीच्या पयल्या वसपांत देव आपणे विंचल्ल्या परजेतय आपलो मोग व्यक्त करचे संदर्शन आमी आयकतल्या. आयच्या शुभवार्तेंत देवा बापातय पावोवंक आसची एकच एक वाट जावन आसा जेजू. तशेंच देव बाप आनी देव पूत वा जेजू क्रिस्त सैमान तशेंच सर्व रितीन समासम तांचे मदें कसलेंच व्यत्यास ना म्हणलें सत आमकां कळीत करता. हेंच जावन आसा आयचे देवस्तुतीचे संदेश. देखून मोगाच्यानो देव आमचो मोग करता आनी आमच्या मोगा पासोत आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या पवित्र येवकरिस्ताद्वारे आमकां सदांच दिता म्हणलें सत जाणा जावन ताचे प्रकार जिवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र सॅक्रिफिसा वेळी मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पवित्र बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ह्या वेळा वळखून घेवया. काळजांत ताम दोग धरतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. Somya Kaklutker. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. Krista Kaklutker. आमचे खातीर विणाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळकर. Somya Kaklutker. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. कनबळ्या बापा, बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी फातक रडतेल्यांक तूं बक्षिताय. कालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव वळखून घेता. तर आमची काकुळट कर आनी आमची पातकां बगस आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सडवण्याच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडिल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कायद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरा, काळोखांत आसलेल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेन तांकां सरोव मेळटलो आनी रिते दोंगूर सरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदींच भूक वा तान लागची ना. दगीचें वारें वा ओत तांकां मारचें ना. कित्याक जो ताची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगूर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, तीं पयस पयस तावन येतात. थोडी उत्तरेतावन, थोडी अस्तमतेतावन आनी थोडे सिनेमातावन. मळबा संतोषान बोब मार. पृथ्वे उल्हासीत जा. पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक
बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्परान म्हाका विसारला. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचे उतार हें. देवाचे उडकार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सस्निकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रस्ते थंय कणवळायेन भरलेलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी, सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता, भागवताल्यांक तो नीट उबी करता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पोराचो वांटो सगळोच नितिवंत, सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. वंद तुका क्रिस्ता, मरिले पवित्राया. वंद तुका क्रिस्ता, मरिले पवित्राया. हांवूच पुनर्जिवनपण, हांवूच जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता, मरिले पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मरिले पवित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू मिया. त्या वेळी जेजून सुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावरता, हांवूय तसोच वावरता. ह्या पासत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें सुदेवाचें हट आनीकी बोळ जालें. कारण तो साबाताचो कायदो मोडतलो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवा कसो समासम करतलो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पोत करता शिवाय आपलेच तकी पोत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पोतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनीकी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो तबळ तुमी अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पोती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जर्ती करिना. जर्ती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी, पुताकी मान दी जाय म्हण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तीचें फर्मण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरोवन जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळूचो आयला. जीं कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. जशें आपूण स्वाजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जर्ती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पोतो. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं क्यास्त सोसूंक उठतलीं. म्हजेच की हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगलेले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदी नासता. म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून
म्हजें फैसल नेती बरयत. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुदेवानी जेजूक जिवेशी मारूंक दिल्ल्या कारणांक बुन्याद खंय आसा की म्हण सोदून गेल्यार ताची बुन्याद वा रुजवात आयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. कालच्या दिसा जेजून 38 वर्सां कश्टान आसले एका पिडेस्ताक गूण केल्ले आनी तो दीस साबत. साबताच्या दिसा जेजून गूण केल्ले खातीर जुदेव ताका ताचो विचार करतात आनी म्हणटात हें तुवें करचें सारकें ना. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा, म्हजो बाप सर्गीचो बाप निरंतर काम करता आनी तो कितें करता पळोवन हांवूय करता. उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो ग्रंथ बायबलाचो तातूंत आमकां सांगलां सर्वेस्पर ताणें 6 दीस काम केलें आनी 7व्या दिसा विशेव घेतलो. रचनेचें काम करून 7व्या दिसा विशेव घेतलो आनी ताच्या आदारार जुदेव साबत पाळताले. आनी साबताच्या दिसा जुदेव लोक सर्वेस्पराक आपणाचे जिवी समर्पीत करताले. आनी अशें तांणी जें कितें करतात जें कितें करतात भोवशा ताणें चिंतलें सर्वेस्परी तशेंच करता. 7व्या दिसा विशेव घेता. जेजू हांगा समा विरोध सांगता कितें गे म्हळ्यार सर्वेस्पर देव रजा काडिना, तो विशेव घेना, ताचें काम निरंतर जावनूच आसता. बापाचें काम कितें? बापाचें काम कितें? बापाचें काम जीव दिवचें. जर सर्वेस्परान जीव दिवचो रावयलो जाल्यार, जिवीत दिवचें, मनशाक जीव दिवचें सुटलें जाल्यार, वा सगळ्या ह्या संवसारांत आसच्या सर्व जिवींक त्या एका दिसा देवान जीव दिवचो सोडलें जाल्यार कितें जायत? देखून जेजू म्हणटा म्हजो बाप निरंतर काम करता, ताणें जीव दिनासतना रावंक सादीच ना. तशें म्हणटना हांवूय तशेंच करता. हांगासर जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार जें बापाचें काम आसा तें हांव करता जाल्यार हांवूय देवच. हांव बापाक समासम. बाप जीव दिता जाल्यार हांवूय जीव दिता. म्हाका कोणाक जाय तांकां हांव जीव दिता आनी हे हक्क म्हाका बापान दिला. हे हांवें वोंड काण गेलें न्ही. जेजू म्हणटा हे हक्क बापान म्हाका दिला. हो एक विशय जाल्यार आनी एक विशय जेजू सांगता बापान म्हाका जडती करचे हक्कय दिला. जेजू स्पश्ट सांगता बाप जडती करिना, हांव जडती करता. कित्याक जेजूक जडती करचे हक्क दिला गे म्हळ्यार फिलिपिकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा जेजू अति ल्हानांतलो ल्हान जालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आनी त्या देखून ताचें नांव संवसारांत अति वर्तें नांव ताचें ताणें केलां आनी ताका ही पदवी दिल्या. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू एका कुशीन आपण मनशाक जीव दिता म्हणटा मात्र न्ही, त्या जिवाची जडती करचें हक्की जेजूक तें मेळ्ळां म्हणटा. हें सगळें जुदेवांक समजना. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांगासर जेजू सांगता तें सत आनी ह्या सता बसत जेजू मरता. निमाणे घडये मरच्या वेळार सयत जेजून सांगयत आसलें. हांवें सांगलें सगळें फोट हांवें सांगलें त्या दिसा कितें सांगलें तें सोमा न्हय म्हूण सांगयत आसलें. पूण जेजू खंयसरी खंयच्याय घडये जें कितें हांवें शिकयलां तें सूख म्हणून खंयसरी ओपून घेना. निमाणे घडये पर्यंत तो इतलेंच सांगता की हांवें कितें सांगलां, कितें शिकयलां, तुमी आयकलां आनी तुमी पळयलां. त्या देखून जें कितें हांवें सांगलां तें सत हांव मरा पर्यंत मेल्या उपरांत आनी युगांक तें सतच उरतलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूक बापा थंय समासमपण लेखूंक मात्र न्ही, मनशाची जडती करूंक मेळ्ळें हक्क ताच्या विधेयपणा वरवीं. तांच्या मदां स्वता एकवट तो जेजून विधेयपणा वरवीं तो जोडून घेतला आनी तेंच विधेयपण जर ताच्या शिसांक आसा ताणीं वर्ती कामां करयत म्हूण जेजून सांगलां. नतानायलाक आनी तशेंच हेरांक ताणें सांगलें आसा जें कितें तुमी आज पळयतात तीं कामां भोव ल्हान, ताची की वर्ती कामां सर्वेस्पर देव तुमच्या मुखांत करतलो
जर तुमच्या थंय विधेयपण आसा जाल्यार मात्र. जर तुमी बापाक विधेय जावन जियोंक सोदतात, कशें बापान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत, महात कार्यां केल्यांत, तींच महात कार्यां दोडत्या बापान तुमच्या जिवितांतय करतलो म्हणटा जेजू. देखून जें कितें जेजून ह्या संवसारांत आमकां सांगलां तें सत आमी पात येवंक आसा मात्र न्हय, त्या सता प्रकार जियोंक आसा. आमचें विधेयपण आमकां सर्वेस्परा थंय सडीत लागीं हाडटलें आनी ताची महिमा आमच्या मुखांत ह्या संवसाराक कळटली. हें भाग आमकां समेस्तांक फावो जावं दी म्हूण मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या आनी पवित्र शादेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घे. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातके सैमाची कथा कनवळेन धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवी मनशां करून तुजी सुरवण सोडूंक आमकां फावय. की आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोषान संभ्रमोंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या फेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवे मौन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीत आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय. बापा खरोच सोम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कांच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काच, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक
तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थ सोगोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुड्डो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परचोळें तुमकां म्हण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजू सेती सोपती भगवन तमदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सुम्यांशी केल्या मागण्या आता आमी सांगात वळून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंत जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेका सुमयेची शांती वांटून घेवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवन सेवकाक पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता.
जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Gesù mocete, prav Gesù mocete, tu sangiastana nagamakaka. Gesù mocete, prav Gesù mocete, tu sangiastana nagamakaka. At mongol so Gesù poi spavallo. Patkan bodun tu kavisanelo, tuje kurpe, tuje dare, tuje dare somnia pati portolo, tuje kurpe, tuje dare, tuje dare somnia pati portolo. Gesù mocete, prav Gesù mocete, tu sangiastana nagamakaka. Gesù mocete, prav Gesù mocete, tu sangiastana nagamakaka. Samsara samadan ashelo. Sorun sorun am soplos taklo, ham kanelo, ham bukelo, mogan tuja atada doshisalo, ham kanelo, ham bukelo, mogan tuja atada doshisalo. Gesù mocete, prav Gesù mocete, tu sangiastana nagamakaka. Gesù mocete, prav Gesù mocete, tu sangiastana nagamakaka. प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांक आत्मीक वकात जावच्याक हो मुंड्या आनी दाखावायन असो संस्कार तुझ्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां केस्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. बगाताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळशी कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. Amen. वचून याद क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. सांजुजे बापाक नोवेन. सांजुजे बापा, नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कर्मलीत कोविंतसो पात्र म्हणून आमी स्वीकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मनाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडांत वडील आनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी बाबरड्यांच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळाबरीत कर. तुजे सरशीं आयिल्लीं आनी तुजे लागीं मागल्लें मेळनासता कोणी फाटीं वचूंक नात म्हणल्या आबिलाच्या सांतेरजाच्या उतरांनी प्रेरण सोडून आमची सर्व तेसांव आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता हांव. तुझ्या विनवण्यान ही मागणी जेजू क्रिस्त मुखांत आमकां फावो कर.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती मरिया देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन भगिन पुस्तकाची गुडवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन